पणजे बस स्थानकार जाल्ल्या झगड्या वयल्यान खासगी आनी कदम बसवाल्यांचें पेटिल्लें। प्रायव्हेट बसवाले म्हणटा बस स्थानकार कदमवाले जमून खासगी बसवाल्यांक सतायतात, जाल्यार दुसरे वटेन कदंबाचे कर्मचारी सांगतात खासगी बसवाले वाटेर मेळत थंय गाडी आडावन मारपाच्यो धमक्यो दितात। आरडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। पणजे बस स्टँडार आमकां कदंबा ड्रायव्हरांनी मारले 25-30 जाणांनी। ते टायमिंगे लागून ताका फक्त इतलें विचारलेलें हांवें, अरे बाबा सगळे वाटेक तूं म्हाका गाडी दाखयता, अशें कित्याक हांव करता काय म्हणल्यार तेणेन डेपोनीन एका चार करून सांगलें की आपल्याक मारपा येयले आनी हातू घालो म्हूण आपल्याक। आनी कदंबाचो युनियन लिडर सुंदर जल्मी तेणेन येवन मारपाक स्टार्ट केलें। बाकीचे सगळे ड्रायव्हर कंडक्टर येयले कदंबाचे आनी आमकां मदीं घातले आनी मारले भरपूर। आमी मागीर थंयचे धांवून येयले केन्ना सकाळी 6:30 आणि एक महिना पयलीं अनेक ड्रायव्हराक आमच्या एक्शन काय ना कित्याक खेपे आमकां येता कितें बारीक हें जाल्यार सगळें एक कडेन जाता, कितें बारीक कितें जाल्लें आहा सगळें एक कडेन जाता। बस स्टँडार आमकां युनियन तेंगे एक कडेन जाता आनी मारता आमकां ड्रायव्हरां। हितून भितर आमकां विचारपा आनी आमगेलो कोण येयना कित्याक आयज आमी सगळे मुद्दम हांगा एक कडेन जाले कित्याक आयज तेका मारलो, एक म्हयन्यान परतून हांगा मारलो, फाल्यां म्हाका मारलो, काल म्हाका गाडीचो लुगार दवरपाक जागा ना कदंबा। लुगार म्हणून आमी काडलो, आमी प्रायवेट गाडी सायडीन दवरलेली, ते म्हणटा तुमगे गाडी काड म्हणून आमकां येवन दुखळयता। मग तेंगे आमी जर तेंचे कडेन उलोवपाक गेलो जाल्यार ते आमकां मारूं येता। हेजे कितें तरी एक्शन आयज तेका मारला त्या मनशाचें कितें तरी एक्शन जावपाकूच जाय। गाडी बोर्डाक घाली जाल्यार गाडी घालता म्हणटा ते। नाव कितें ते मारला? सुंदर जल्मी कदंबाचो युनियन लिडर। आतां हेका मारलो मागीर फाल्यां परवां आमचे भितर आनी कोणा मारतले। हेजें प्रकरण जर आतां जर हेजें कॉम्प्रोमायज बी कांय करपाचें ना हितून आमकां सांगपा म्हटल्यार ताका कोण पळय हेका मारला पळय ताका पयलीं हाडूं जाय हांगा। आतां हांगा कंप्लेन दिवपाक गेले हे म्हणटा आमकां कितें आरटीओन वचपाचें म्हणून। तांकां रायट आहा तुमकां सांगपाक हिंगा गाडी घालना का? तांकां रायट ना सांगपाक। आमकां परमीट आहा, टॅक्स भरता आमी गाडयेचो, पॅसेंजर टॅक्स भरता। हे एलिगेशन हांव म्हणटा तेणी खोटें केलां, कारण तो भितर गुन्हेगार आसा। आमची जेन्ना ह्यो बशी चलता पळय कदंबाच्यो तेन्ना आमच्या ड्रायव्हर कंडक्टराक हे आड घालून देंवन सकयल तांकां मारपाची धमकी दिता आनी तेणीन आनी गाडी चलता आनी तेणीन सावड्ड्या आमचे गाडयेक त्या ड्रायव्हराक सांगला तूं स्टिरोडा यो तुका कितें दाखयता म्हणून। आनी काल तेणीन ओळगोवा आमचे बशीक 484 बस आडवी घालून ताका तेणी मारपाक गेलो काल। म्हणून तो ड्रायव्हर कंडक्टर आयज येवन सकाळीं तेणी सांगलें आनी आमी त्या ड्रायव्हराक सगळे विचारपाक गेले, ड्रायव्हर कंडक्टर पात्रांवाक सगळे जाण आमी स्टाफ आहलो, पण हांगा आसा ते आहलो, हांगा नाय ते सगळे आतां रुटार गेले। हांव एकटोच हांगा मुद्दाम रावलो, म्हाका कळलें हें जाता म्हणून, कंप्लेंट केल्या म्हणून। तेन्ना आमी हें घेवचें अशें दिसता काय तुमकां? आमी हेंचे कडल्यो प्रायवेटा कडल्यो गाडी घेवच्यो, आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर आमी ड्रायव्हर कंडक्टर रस्त्यार पडल्या काय? आमी गोवोरमेंटाची सर्वीस करता, शेवटी रिपोर्ट हाडलो ना जाल्यार आमकांय कोण तरी चार चौगांत विचारपी आसता, आमकां विचारपाक आमचे वरिश्ठ आहा रिपोर्ट हाडूंक ना म्हणून। तेन्ना हे वाटेक जावन आमकां गाडी घालता, आडवे घालता, मारूंक येता आनी सगळे जाण एक जाता आनी एकीकडे आयज तेंच्यांनी दनपारां आमच्यो फोण्या गाडयो हाडयल्यो। आमी हांगासर विचारतकूच सगळे आमचे 150-100 आमचो स्टाफ एक जालो आनी कोणी कोणी एक तेंचेर थापाट मारले हे गाडी चलता म्हणून परतून कितें। तेन्ना हांव लिडर म्हणटू म्हाजें कर्तव्य, म्हाज्या स्टाफाक तूं कित्याक मारूंक रावलो, म्हाज्या स्टाफाक तूं कित्याक गाडी घातली बस, हें विचारपाक वचपाचें म्हाजें कर्तव्य। म्हाजेर एलिगेशन केलें नो प्रॉब्लम, म्हाजें कर्तव्य आसा। हो म्हाजो स्टाफ हो सुद्दां कंडक्टर गेल्लो, एका सुद्दां तेंच्यांनी गाडी चलयल्या एक फावटी, एका सुद्दां मारपाक येयल्या भितर। ते आतां पुलीस कंप्लेन करून गेल्यार डोंट वरी, आमी कांयच भियाना। फाल्यां आमी आनी कितें तरी करतले, ते आनी कितें करतले, करूं न्ही, तांकां जाय तें तांकां करूं न्ही, आमकां जाय तें आमी करता। आयज जर तेंच्यांनी कितें केलें, फाल्यां सकाळीं हांव आतां आयज जी हाक उलो व्हरता, फाल्यां सकाळीं हांव सोशल मिडिया मार्फत म्हाज्या टोटल कदंबा स्टाफाक उलो मारतलो, सगळ्यांक पणजे आपयता, करूं न्ही कितें करता ते, तांकां जाय तें ताका करूं न्ही, म्हाका जाय तें हांव करता आमकां।